नमस्कार, दिवाळी शॉपिंग बोनन्जान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयच्या भागान आमी आयल्या रमन। आमी शूटिंग चल्ल्या, आमचो ड्रेसिंग सेन्स पळय, सगळे मेकअप पळय आनी आमची गाडयेची पळय हालत कितें जाल्या ती। पणजे सकून मडगांव येता म्हणसर गाडयेची कितें जालां पळय। सो प्लीज तुमरे खंय तरी वॉशिंग सेंटर लागीं आसा जाल्यार पळय पळया। पळयता मॅडम। अरे वॉशिंग सेंटर कित्याक जाय? हांगा तापयता गाडी। ए कितें सांगनाका, हांगा गाडी वॉश करपाक घेतली आमची। आनी तर हे पळय वेबसायटीचेर नंबर सुद्दां आसा। अरे वय मरे, कर 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 कर। ओके। कार वॉशिंगान एक न्यू इनोवेशन आयिल्लें आसा आनी एक न्यू कॉन्सेप्ट आयिल्लो आसा आनी हो कॉन्सेप्ट कितें हाची म्हायती आमी जाणून घेतले। ताच्या खातीर आमचे बरोबर आसा ताचे ओनर अमय मडकयकर। मेळुया तांकां। हाय अमय। हाय। म्हाका सगळ्यांक पयलीं सांग, कित्याक हांव एक्चुअली खरें सांगू खूब क्युरियस आसा आनी जाणून घेवपाक की हो तुजो कॉन्सेप्ट कितें तो। So Bubble Wash ही कंपनी we are actually mobile car washers and detailers. आम्ही कार वॉशिंग अँड डिटेलिंग तुमच्या कस्टमराच्या घरा येऊन करतात। वॉशिंगूच न्ही, वॉशया पर्यंत आमी कार डिटेलिंग करतात। कार डिटेलिंग म्हळ्यार तितून पॉलिशिंग येता, तितून स्टीम क्लिनिंग येता, इंटिरियर डीप क्लिनिंग येता, तितून आमी हेडलायट रेस्टोरेशन म्हळ्यार तुमचे हेडलायट येल्लो पडले ते परते कशे शायन करप ते आमी करतात। विंडशिल्ड्स आनी तुमी पावसा दिसांनी समज तुमी रातीन वता तेन्ना घाण तुमकां ग्लास केन्ना केन्ना घाण आसता, सो तो परतो क्लीन कसो करप, ट्रीटमेंट करप, स्क्रीन शिल्ड म्हणटा तो आमचो प्रोडक्ट, सो तो आमी करतात। सो आमी हे सगळे सर्विसीस प्रोवायड करता। आमचे वेगळे वेगळे पॅकेजीस आसा। नॉर्मल कार वॉश आसा, आमी अंडरनीथ कार वॉश करतात। आनी थर्ड वन वी हॅव अक्युमुलेटेड एवरीथींग टुगेदर इन अ व्हेरी चीप कॉस्ट वायज व्हेरी चीप कॉम्बो, जितून आमी इंटिरियर पॉलिश दिता, एक्सटिरियर वॅक्स दिता एट जस्ट अरावंड $1,800। ओके, पण हो कॉन्सेप्ट तुवें तकलेन आयलो कसो रे? म्हणजे लायक समथींग डिफरंट, हटके अशें कितें तरी आसा हे। सो गोंयान हो करप स्टार्ट, इट नीड्स लॉट्स ऑफ गट। सो कशें तुका सुचलें आनी हाव यू वेंट टू दीस? So basically this idea came to me when I stood outside one of the car wash with my car. हांव राविल्लो 3 वरां खातीर काय 2 वरां खातीर हांव थंय रावलो लायनीन की बाबा म्हजी गाडी आतां वॉश जातली, म्हजी गाडी आतां वॉश जातली, पूण ताका आतां सोल्युशन कितें की समथींग दॅट कम्स एट माय हावस। सो हांवें म्हणलें वाय डोंट आय थिंक ऑफ समथींग लायक दीस। सो we did like a product, we thought of a product which goes to our customers house. Not only that, they can just book their service through a click of their button. So they just have to go to their website, click whatever services they want, block the services, and we get all the data through digital. आणि त्याच्या शिवाय just a call, which is our easiest number, 7887747887. It is a Bubble Wash helpline. सो आमी ती एक जनरेट केली। सो लोकां खातीर, कस्टमरा खातीर अप्रोच जो आसा वो कमी करपाक आनी पयस ना, फकत फोन कॉल, वॉट्सॅप, ऑनलायन हे सगळे मिडियम्स ओपन करून। त्या शिवाय हांवें मागीर चिंतलें की वॉट अबावट तेंचे उदकाचो सर्वीस, वॉट अबावट तेंचो पावर, कित्याक कोण अशें आसतलें की जंगलान वतले आनी ताका गाडी धुवपा जाय। सो वी केम अप विथ दीस ऑप्शन की वाय नॉट वी डू समथींग वेर देर इज अ टँक इन द vehicle, there is a generator that provides power, so everything is in this vehicle. There is a tank which supplies the water, there is a generator which provides the power. आणि हांवें तें चिंतलें की रातीन समज कोणा करपा आयल्यार, सो हांवें म्हणलें गाडयेनूच चल लायट्यो लावया। सो बी इन्स्टॉल आर लायट्स, आमी रातीन काम करतात सगळे, सकाळी फुडें फांतोडेर आसूं जाल्यार रातचे, वी प्रोवायड आर सर्विसीस एट एनी टायम। ओके, बट एनी टायम ओके, पण एरियाज खंयचे तुमी कवर करतात? सो रायट नाव आमी दोनी एरिया प्रोवायड करता, म्हणल्यार मेजरली आमी मडगांव पळयतात। येस, समज नॉर्थासान, कित्याक बिकॉज वी आर बेस्ड इन साऊथ, वी प्रोवायड मोर ऑफ आर सर्विसीस इन साऊथ, बट इफ एट ऑल दे आर बुकिंग्स इन नॉर्थ, देर इज अ नॉमिनल चार्ज दॅट वी चार्ज ऑफ अरावंड $100। जाल्यार समज आमकां 4-5 गाडयो बरोबर त्या दिसा मेळ्ळा, वी डोंट इवन चार्ज दॅट अमावंट। So because it is easier for everybody to, it is easier for me, it is easier for the customer also to avail the services accordingly. ओके, सध्या तू मडगांव एरियान तू सर्विस दिता, पण दिसाक तुका आतां कितले गाडयेचे कॉल्स येतात आनी अपॉइंटमेंट पयलीं घेवच्यो पडटा तुज्या हेका? So calls येता, we service around
10 cars, 8 to 10 cars on an average every day. Sometimes it is lesser because it depends on what kind of operation it is, कितला टायम लागता. समज एक पॉलिश आसता जाल्यार ताका शुश्या खातीर म्हाका एक 3 वरां 4 वरां मिनिमम तरी जाय. एक बबल वॉश पॅकेज करता म्हाका 2 वरां जाय. एक क्विक वॉश करता जाल्यार म्हाका 45 मिनिट्स पुरो. So depending on the kind of services that are being booked for those days, we have our nominal average number of cars. So आमचे अपॉइंटमेंट्स बेसिकली कशें जाता. सो येस, पीपल हॅव टू ब्लॉक आर सर्विसीस प्रायर, म्हणूनच आमी वेगळे वेगळे दिल्या. नाव इफ इट इज आतां दिवाळी येता, सो दिवाळी टायमार मातसो हें जाता वेर एवरीथींग इज ब्लॉक्ड एट अ व्हेरी प्रायर टायम. सो त्या टायमा खातीर कस्टमरांक आमी रिक्वेस्ट करता की बाबा पयलीं आसल्यार. आनी आमचो एक we have a colleague of mine who looks after the sales, so he reminds our customers baba tuka wash jay naka. So we have our colleagues who operate everything and they have their certain KPIs, which one of them is the sales. So ते त्या प्रमाणे करून घेता. सो तुमचे हे चार्जेस कसे असतात, म्हणजे एव्हरी पॅकेजीक तुझे डिफरंट कितें तरी कोट आसतलो. सो तो कसो तूं चार्ज करता आणि इज इट कॉस्ट एफिशियंट, म्हणजे लोकांक ते सवाय भितर पडटा. सो आमचे सर्विसीस चालू जाता अराउंड 449 रुपीज. दॅट इज अ लिस्ट लायक हॅचबॅकाक एक क्विक वॉश जो येता तो. आनी द सर्विसीस एंड समटायम्स एट अराउंड 5000 7000 ऑल्सो डिपेंडींग ऑन द कायंड ऑफ सर्विसीस. सो आमचे पॅकेजीस फर्स्ट वन स्टार्ट्स एट 449, सेकंड वन स्टार्ट्स एट 649 and the third one starts at 1499. Those are the 3 packages. Apart from that, we have a la carte services like the polish, screen shield, headlight restoration. They are a la carte services that we call. So हे पॅकेजीन आमी ॲड करना. सो अशें करून द कॉस्ट वेरीज. आनी आमी कितें करता, वी ट्राय टू कस्टमायज द पॅकेज अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर्स. थोडे म्हणटले आपल्याक हें जाय with 2 a la carte services. So we will plug in each and everything, we'll make combos and we will make sure our customers are happier monetarily, quality wise, in all the ways. एव्हरी सर्विस सेंटराचो एक वेगळेपण आसता, एक स्पेशलिटी आसता आणि बेनिफिट्सूय आसता. सो तुमचें खाशेलेपण कितें तुमकां दिसता आणि हाव इट इज डिफरंट फ्रॉम अदर वॉशिंग सेंटर्स. तुम्ही म्हाका सांगात, तुमकां समज कार वॉश तुमच्या घरान मेळटा एट जस्ट अ क्लिक ऑफ अ वेबसायट और अ कॉल और अ WhatsApp. Apart from that, we are self-sufficient. We have our own water, we have our own electricity, we have our own tools. नायटाक काम करपा जाय, दिसा काम करपा, वी आर ऑल self-sufficient. जाल्यार तुमी कितें म्हणटले, वॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट? तेच नाही, आम्ही आता हांगा स्टकअप जाली. आमकांय गरज आशिल्ली की आमची गाडी धुवपाक जाय आशिल्ली आणि करेक्ट टायम तुमकां तुमी मेळ्ळे. सो असे खूप लोक आसतले की तांकां दिसता आसतलें की घरान तांकां सर्वीस मेळची किंवा खंय गेला थंयसर तांकां ही सर्वीस मेळपाक जाय. सो दीस इज द बेस्ट आउटलेट तुमी केला ते. आनी इट्स लायक मोबायल. सो वेवर तुमकां जाय खंयसरी वचपाक जाल्यार डेफिनेटली तुमकां इट इज गोइंग टू बी व्हेरी इफेक्टीव शे. सो आतां कितलेशे यंगस्टर्स आसतले की ते डिफरंट करपाक सोदतात. सो तांकां एक मेसेज तुमचे कडल्यान. So my message to all the youths is, rather than looking out baba goyan job na हे करपा परस start something by yourself. Government खूब help करता. म्हाका एक गव्हर्मेंटा थ्रू, एक फायनान्सा थ्रू हांवें केला. म्हाका लज ना हें सांगपा, पूण कितें करात, गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. दे आर MSME, there is EDC, there is lot of different ways that we can get the funding if you require from the government. So use them, start something for your own and create employment for people rather than you waiting for someone. Baba job na apply karpa par. Start something by yourself and do something by yourself. That is what I wanted to say. सो तुमकां सगळ्यांकूच क्युरियोसिटी जाली आसतली की हे आसा तुमचे जे वॉशिंग सेंटर, जो बी मोबायल वॉशिंग सेंटर, वो कसो काम करता, प्रोडक्ट्स कितें यूज करता, हे सगळें तुमकां पळोवपाक जाय की ना. तर आमी आतां एक क्विक लूक घेवया, वॉशिंगूय कशें करता पळोवया आणि सगळे प्रोडक्ट्स आणि तांची ही व्हॅन कशी तांच्यांनी सेटअप केल्या ती पळोवन घेवया.
सो तुम्ही आता पळयलें आसतलें आमी कशें केलें, आमी एक्सटिरियरूय करतात, इंटिरियरूय करतात, वॅक्यूम, पॉलिश, हें तें सगळें आमी प्रोवायड करता, डिटेलिंग सर्विसीस एंड वॉशिंग सर्विसीस एट युअर डोर स्टेप. म्हाका दिसता इतल्यो सर्वीस ही म्हणपाचे फक्त एक बटन क्लिक करीत तुजी गाडी धुवून जातली इन शॉर्ट. हय हय ओके, सो तुमची कार वॉशिंग आसता जस्ट अ क्लिक अवे म्हणटा तशी. सो तुमी पळयलें की कशें हांगासर वॉशिंग जाता आनी तुमकां बबल वॉश मेळटा आनी तुमची गाडी सामकी चकचकीत जाता जशी आमची जाल्या हांगासर. सो थँक्यू सो मच फॉर दीस कॉन्सेप्ट आनी फॉर दीस सर्विसीस तूं जे ऑफर करता. आनी खरें इट म्हाका दिसता खुबशे लोक अशे आसतले तांकां हाजी गरज आसतली आनी दिवाळी लागीं येता. सो डेफिनेटली हय. खूब जाणांक ही सर्विसीस जाय पडटली. सो तुमकां जर तुमच्या घरा कडेन येवन तुमची गाडी वॉश केल्ली जाय जाल्यार प्लीज तुमी हांकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता. नंबर्स तांचे दिल्लेच आसा हांगासर. सो एक क्लिक करात आनी तुमची गाडी वॉश करून घेयात. थँक्यू अमित, थँक्यू सो मच. थँक्यू. बबल वॉश सर्विसीसान आमची गाडी सामकी चकचकीत केल्ली आसा आनी आमच्या आयच्या शूटाक वचपाक आमी रेडी आसा. तर चला तर करुया आमची दिवाळी शॉपिंग बोनान्सा.